welcome to the Garden of Glory. Welcome, dear brothers and sisters in Christ. Today's reading is from Ephesians 1 verse 1 to 14. In this passage, St. Paul beautifully reminds us of a great spiritual blessings we have received in Christ Jesus. We are chosen, redeemed, forgiven, and sealed with the Holy Spirit, all according to the plan of God, who works everything for His glory. एफेसकारांक पत्र 1 वळी 1 ते 14. पावलू देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो दोर्मदूत एफेसांत जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतल्या देवाच्या भोगतांक हें पत्र बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां. सासणीक मोगाचो गूट पवित्र सोबा मनशांचे सोडवणे विशीं देवाची येवजण. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिनवासुया. क्रिस्ता सोमे आमचेर सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद सगळीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणान देंवयत आसा. संवसार रचचे आदीं ताणें क्रिस्ता सोमे आमकां मायेमोगान विंचून काडलीं, पवित्र आनी पातकां मेकलीं. ताचे मुखार आसून आमी ताचे दयाळायेंत फांगता ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोवे आपली आपणायलोली भुरगीं आमी जावची म्हणून ताणें आदीं फुडेंच थाराव घेतलो. अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती ताची मोगा येवजण. प्रितीवंता पुता सोवे उदार मोगाचें हें देणें फुंक्या आमकां फावो केलें. ताचे सोवे ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण. आमचीं पातकां बोगसून गेलीं. कितली वर्ती कितली गिरेस्त आमकां ताणें भोगूंक दिल्ली ताची दया, ताची प्रिती, ताचे बुद्धीक पार ना, शीम ना. थाव नासलोलें ताचें गिन्यान. आपले खुशीचो गूट ताणें आमकां उक्तो करून दिलो. आदीं फुडेंच भोलेपणान आपणें क्रिस्ता सोबे थारायलोली येवजण आमकां दखल करूंक परगोट केली. काळा युगांचे संपादनेक क्रिस्ताक मस्तक करून स्वर्गार पृथ्वेर आसा तितलें ताचेच आदीन एकठांय करचें. हीच ती ताची मोगा येवजण. आपणाचेच खुशे पोरमाणें जो एकलोच सगळें येवजिता, जो एकलोच सगळें थारायता, ताणेंच आमकां जुदेव लोकांक जेजू सोवे आपली म्हणून आपल्या सासणान निर्मून हाडली. ताची मोहिमा आमी किर्तूंक हो क्रिस्त येवचे फुडें ताचेर भरवासो थेवलोली पोरजां रचून हाडच्या मनान ताणें आदींच आमकां नेमली. क्रिस्ताच्या एकवटांत आतां तुमी भितर सोरल्यान, कित्याक तुमी स्वताचो संदेश आयकलो. सोडवणेचें शुभ वर्तमान भावार्थ धरून मानून घेतलां. तुमी आपली म्हूण दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. भासायलोलो पवित्रात्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. आमकां दवरिल्ल्या दायजाचो खुद पवित्रात्मो इसारो. हें दायज आमकां मेळ्ळ्या उपरांत ताचे मोहिमेची वाखाणी आमी सासणाक करचे खातीर आमकां सारकींच आपली करून देव
दितलो सोपूर्ण सुटका. Reflection. St. Paul opens his letters with a hymn of praise to God for the incredible riches of his grace. He reveals three important chosen in Christ. Before the foundation of the world, God already had you in his heart. You are not an accident. You are chosen to be holy and blameless in his love, redeemed by his blood. Through the sacrifice of Jesus, we receive forgiveness of sin, no matter how broken our past. Christ's blood washes us clean and makes us new, sealed with the Spirit. The Holy Spirit is a guarantee of inheritance, a constant reminder that we belong to God. We are his children and the heirs of his kingdom. This passage is a powerful reminder that our true identity is not in what the world says about us, but in what God has already declared, that we are blessed, we are chosen, we are redeemed, we are forgiven, and we are sealed by his Holy Spirit. Let us pray together. Heavenly Father, Lord Almighty God, we thank you, God, for this, for choosing us in Christ, for redeeming us through his blood, and for sealing us with your Holy Spirit. Help us, Lord, to live each day in your gratitude, walking in the very holiness of your love, and your glorifying you always in all that we do. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord, for joining us today in reflection of the Word of God. Don't forget to like, share, and subscribe so that more and more people can be blessed by daily readings. God bless you and your family.